नमस्कार, एपिक फ्लेवर सगळं स्वागत. आज आम्ही उडीद आणि मैदा फळ कशी करची म्हणून पळय करचके सुलभ रुची जत्ता अर्ध कपातीतले उडद डाळ घेयाती आणि उदकान घालून 2 ಗಂಟೆ ತಿಂಬಾದವರ ಸಂಜೆ ವೇಳ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ घालून ತಕ್ಕಡೆची उदक घालून घेऊन उडीद ल्हान करून वाटी मागीर एक तोपाकान दवर व्हडले तोपान दवराती ताकी 1 चमचा तितलें मीठ घाल मागीर तें धांकून सेकंड ते दवरा तशींची राती 9 ಗಂಟೆ म्हणटाना 1 कप तितलें मैदा घेवन एक बाउलां घालाती आनी ताका 1.5 कप तितलें उदक घालून घेवन गूळ आनी याना तशी लायक करून मिक्स करून धांकून दवरा. येद्दू सकाळी उदक सेपरेट जावन आसता मैदाचें तें उदक मात्र काडून उडका उडदा पीठ एक काण पळयाती समज डबल जावन आसता ताका मैदा घालून घेवन लायक करून मिक्स कराती. ऑयल तापपावर मीडियम फ्लेम मारी आनी एक दवर पीठ घालून घेवन पतलायाती आनी धांकून 2-3 मिनट ते भाजयाती. एक सायड भाजली मागीर उमटी घालून आनी एक सायड भाजयात 2 मिनट ते मागीर काण प्लेटांक घालून चटणी ओटकी सांबार ओटकी सर्व करात. तुमकां कुरकुरी पाळ जावका म्हण जाल्यार एक दवरल्यार तितलें पीठ कितलें पातळ करूं जाता की तितलें पातळ करून पतलायाती आनी धांकून 3-4 मिनट ते साना उज्जर भाजयात मागीर ते रोल करून चटणी ओटकी सर्व करात. ट्राय करून पळयाती. थँक्यू.